हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आता आयज आमी वयता बेळगांव आणि आयज म्हजो बर्थडे आणि आता 7 जावपाक बर्थडे. थँक्यू. आता 7 जावपाक आनी 10 मिनटां उरल्या. तर आमी रेडी जाली आता तिगां जाणां आणि ऑब्वियसली आमी आंबोली घाटा वयल्यान वयता बिकॉज चोरला घाट आयकला आमी की अजून जावपूच ना सारको. सो रावपाचो काय प्लॅन ना. कपडे बीन घेतले बिकॉज इफ इन केस रावचे पडले बीन जाले थकले बीन जाले तेका लागून घेतले आमी कपडे. बट आमकां फाल्यां लगीन आहा तेका लागून आमकां बेगीन येवंक जाय. सो येस लेट्स गो. आणि हे पळय हे जॅकेट दीदीन म्हाका दिला गिफ्ट काल आणि हे जॅकेट डॅडीचे. लेट्स गो. आता झाली 7:44 आणि आम्ही पावली सावंतवाडीच्यान वयता आमी. सो कितल्यांक पावता पळोवया बेळगांव. आमी लेका कडेन पावले आतां. पण चड लोक म्हणजे सकाळी सकाळी इतले लोक ना हांगाची गर्दी आसता. वॉटरफॉल सगळे सुकले. केले मोदक लाल गव्हाचे अग ओळत साऱ्या घराचे दिन येतील कारे सुखाचे. आंबोली घाट गाईस, आंबोली घाट कांयच ना आंबोली घाटाक. आंबोली घाटाची चंबोली घाट जाला तो. आणि ट्रॅफिक हांगासर लोक चायेक रावताय. चाव पियात गाईस. साबुदाणा वडा कांयच खावंक जाय. वडा पाव मेळटा जाल्यार कितें कितें खावंक जाय तें पळय. मोमोज 2 जाग्या वयले खावंक जाय. मागीर तें मॅक्सिकन जेवण तें खावंक जाय. तें म्हणटकूच मेन जालें. मागीर ती पाणीपुरी खावंक जाय. वडा पाव खावंक जाय. कितलें खातलें हांव म्हणून. आनी हांव कितें सायड लायट ना काय ना डायरेक्ट गेलो ते सायडीन. रंगली गणेश नगरी ढोल ताशांचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा रे ईशान कुणाची. लालबागच्या राजाची. अबे माकड जॅकेटा दिवया आमची. माउंटन्स हे बरे दिसता सारके आयज. ग्रीनरी जाली आनी आज आता आमी घालया चश्मा. एकदम घाणयारो हे वॉशरूम. फ्लश चलना काय ना. हांव पळय वॉशरूम. परत तो एमएच वालो फुडें वयतलो. अरे रे रे आसतलो वॉशरूम. चल एक घेवया आमी वॉशरूम ब्रेक. खंय पावले आमी? आंबोली पावले आमी. आंबोली वत पळय कसलें येता बरें. तर गायज वर रोड कंडिशन कितलें बत्तर जालें जाणा. पयलीं आमी हाजे पयलीं येयली न्हू पावसा पयलीं म्हटल्यार पावसांक तेन्ना बरें आहलें. एक पावस गेलो सगळें कितें जालें पळय. लिटरली एक बोर्ड कहो गावता वयर कितें तरी बरयलें हांवें वाचूंकूच ना तें. बट ते मेवलें न्हू काय रोड सारकेच पिड्ड्यार काबार अहेच रोडा. आनी तेज्या पयलीं रोड काय आसा स्मूथ आनी मदींच रफ पॅच. सो तुका ब्रेक मारून ते शेकाऱ्याचेर स्लीप जावपाची. काय बरे पळय रोड्स. वाव. आणि एक अपडेट ते आतां पळय पॅचीस पळय पडल्या. पॅचीस पळय पडल्या हांवें ते आतां हे सायडीच्यान सारके करीत येता. थंय मदींच आहलें काम करी. आनी हे पळय केले हे रोड आतां. बट शेकारे खूब उडयला. भंय दिसता ब्रेक बी मारपाक. धूळ पळय ते मारतात ते ब्लोअर काय कितें ते म्हणटा ते. हे पळय साफ कर से करतात. रोड सारको हांगल्लोय पिड्ड्यार जाला पूण आंबोली घाटाक आंबोली घाट मेरेन तरी बरो आहा. बट आफ्टर आंबोली घाट टू बेळगांव बरो ना.
A few moments later. आमी येयले BSCन आनी मांग कितें घेवंक जाय म्हटलेलें गे कापाड घेवंक जाय कापाड व्हरपाक गेल्या आनी हेंची मिटींग जाल्ली दिसता पळय हांगासर साडयो कुर्ता एवरीथींग यू गेट फॉर लायक लगीण जावंक जाय दडवत तेन्ना मिटींग आसता हेंची दडवत काडूंक जाय बी जाल्यार बेस्ट आहा हो जागो नको हय आमी काडिना अजून पर्यंत आमी काडटली तेन्ना आमी हांगाच येतली लायक ऑल रेंजीस आहा हेंचे कडेन हय आनी कुर्ता स्टार्टींग फ्रॉम everything. 250 आय आनी गेस सगळे कपडे आहा कुर्ता जीन्स वॉटेवर बरी सेजा पळय हा पळयची बरी हांगा लिटरली 2 ना येयले दिसता पण आमकां फर्स्ट टायम खबर आहा की हांगा पड्डे मॅट्रस मॅटिंगां सगळें मेळटा हा बरो दिसता पळय मॅट्रस आहा ते आनी मॅटिंगां तुवाले बरें न्हिसयला आतां पळय हेंचें पार्कींग व्हडलें आहा BSCचें हेंची सिस्टम आतां हांगा आनी सगळें फूल जालें न्हय पार्कींग ही गाडी डायरेक्ट वयर वयतली आनी एक गाडी सकयल सो दाखोवपाक आतां कांय ना बिकॉज आयज कोण चड ना सो पार्कींग खूब आहा एकदां घातलेली आमची अशी डायरेक्ट हे वयर वयता आनी वयर रावता गाडी आनी एक ती दुसरी गाडी सकयल रावता चली आतां BMW गायज BMW बसच्या पयलीं वारे पळय सगळे टायरांचे आतां वारें चॅक करता हांव आसा आमी हांगासर रावल्या फूल गल्ली हांगा लायक दनपारची सांजचे ओपन जाता बट आमकां घरा वचूंक जाय सो आमी हांगासर एक हांवें चिजी गोवनाची हें पळयल्ली मोमोज खाल्लेली तेणी हांगाल्यान बरें लागलेलें सो हांव तीच घेवंक येयला आनी हे पळय पेटिसियो बी सगळे हांगा सो आतां आमी येयल्ली हे थाय चिकन हांगा मोमोज बरे आसता म्हणून सांगली चिजी गोवान रिकमेंड केले सो आमी येयल्ली बट इट इज क्लोज्ड 12 ओपन जाता दिसता बट हांगा बरें कितें कितें आहा ऑप्शन्स खूब आहा डोसा पानीपुरी शेवपोळी भाजी पाव मसाला वडा पाव मिसळ पाव एवरीथींग इज देयर सांजच्या टायमार येवन सगळें ओपन आसतलें सो आमी एक आतां घेतले कचोरी कसली कोणची कचोरी आहे मूंग दालाची कचोरी मूंग दाल कचोरी आणि चाटू ऑप्शन आणि आकांक्षा आता फर्स्ट मील हे खाता तेलाचे मजा ग्रुपाचे आहे आमी आतां एक घेता जलेबी फाफडा एक पार्सल घेता आतां खावपाक नाका मागीर खातली सो या पळय ही दुसरी कचोरी एक खावन जाली आमची सो दुसरी घेतली इतली बरी आहा ही कचोरी चड बरी आहा व्हेरी गुड सो हो शॉप हो जोधपूरवाला तेंची कचोरी आनी जलेबी फाफडा मागीर ट्राय करता सगळे दिला जलेबी फाफडा चटणी मिरची जलेबी फाफडा एवरीथींग आतां आमी हांगा वयता विवीस मॅक्सी वॉक सो हांगा मॅक्सिकन फूड आहा सो आमी ते ट्राय करूंक वयता फॉर द फर्स्ट टायम सो लेट्स गो वेलकम टू मेक्सिको येस व्हेरी गुड फोटो आतां आमी पावली डी मार्टान आमी मुद्दम स्पेशली डी मार्टान आमी नेहरू नगरान गेल्ली ते अर्दे वर पयस आहा आमकां हांगाल्यान सो आमी आतां सोदून हे येयल्या बिकॉज आमी एवरी टायम हांगाच येता हे सगळ्यान व्हडले डी मार्ट आय गेस चलयता चल गो तेंच्यांनी पूण हें बरें करूंक ना एकेच सायडीन एकेच सायडीन भयानक अशें ते ती कोण फायट स्टेलो जाल्यार मागीर व्हेरी टेन्शनेबल सो तेका आमी आतां वयता हेंच्यांनी पिझ्झा लॉन्च केल्या खंय आपली आयस्क्रीमी पॉपकॉर्न बी आहले लास्ट टायम सो पळय सेक्युरिटी गार्ड डायरेक्ट सो आयज आमी डी मार्टाच्या पार्किंगान येवन रावल्या आमची जॅमिंग सेशन करता कोंकणी कातारांची म्हणटा मागीर दोनांक वचपाची इतल्या 152 जाल्या खूब जेवण जालां आमकां मातशें खंय रावया म्हटल्यार मागीर या पयलीं बरी कातारां पयलीं घातालो खाता खायना तो आमी केन्ना कसले घातालो
पळय कात्रीना कात्रीना ना येवची ना पलतडी बाय म्हणटा आपल्या कालूला खवडावली भेटली हे कर खवडावली स्टार्टिंग येईना बोते म्हाका आणि दीदी बीन रावले हे करपाक लिफ्टीन येवपाक आवय जीव जाम जालो फक्त डिमार्ट भोंवता म्हटल्यार तर गायज आमी आतां ऑर्डर केला झेप्टो वयल्यान थोडें सामान प्लस झेप्टो कॅफे ना हांगा बट झेप्टो वयल्यान आमकां फ्रोझन बॅरीज जाय आसल्यो ज्यो गोंयान आमकां खूब म्हारग पडटा आनी हांगा त्यो मेळोंक ना हांगा त्यो बऱ्यो आसल्यो बरे रेटीन सो आमी म्हटलें घेवया म्हणून आमी बॅगूय तसलें घेवन येयला की ते बॅग हितून हें उरता थंड थेयलें काय सामान थंडूच उरता ते तसले बॅग घेवन येयल्या सो आमी ऑर्डर केलें 8 मिनटांनी येता खंय 9:35 बील केला हे चिप्स घेवन येयल्ली आमी घरा कडल्यान केदे व्हडले डी मार्टीक भोंवता हाडलो जीव जालो काबार आनी हांगासर फुडें रोड करता म्हणून कितली गर्दी पळय आनी आमी हांगासर गाडयेंत रावल्या गाडयेचो नंबर बीनूच घातला सो येतलो तो आतां आय जस्ट होप त्या कळ्यार पुरो आमी पे बीन ताकाच लागून करूं ना समज ताका कळोंक बी ना जाल्यार आमी बेश्टीत पे केले आनी पळय जाल्यार तो येयच ना मागीर आमकां हें जातालें चिप्स बरे आहाय लायक थोडे चिप्सांक हे फ्लेवर कळटा तेलाचो बीन काय ना ग्राउंडनट ऑयल खंय अँड 0% ऑयल मिक्सिंग पोटॅटो चिप्स 56 रुपीज ओके नो डिहायड्रेटेड पोटॅटोज आमी पळय ते ऑर्डर केले फ्रोझन स्टफ आनी हे तो आमचो पोपट जालो म्हाजो हांवें तो दुसरो रॉंग नंबर घातलो जो म्हटल्यार तो नंबर लागना आतां मागीर लागलो मागीर लागलो ऑफिस न्हू आनी आतां हांगासर पळय ट्रॅफीक जाल्लें पळय ताका लागून तो थंय उरलो तो फोन आतां फोन लागत ना जालो सो मागीर आमी जेन्ना ताका फोन मारलो पळय तेन्ना ताका हें केलें शिकयलें कशें येवंक जाय हांगा ते तो रेडी जालो येवपाक बीन मागीर तेंच्या एपार दाखवलें ऑर्डर कॅन्सल म्हणून आमी तरी रावले तो येता म्हणून ताका फोन मारून विचारलो तो म्हणलो ऑर्डर कॅन्सल हो आमी या राव म्हणलें जोक जालो आमचो आतां आमची इतली आतां परत करपाक लागली आमी दुसरो मोबायल नंबर घालून बट बिकॉज आमकां जाय आसले ते फ्रोझन बॅरीज आनी ते मोय सोय हाका उडस काल खाल्लेले पळय ते आमकां मेन आहले बट ते दोनूच आतां ना सो फायदोच ना कोण आनी ते प्रसुमाचे ते ट्रायंगाक आमकां जाय आसले क्रंची आनी कुरकुरे मोमोज बट तेय ना सो आतां वी आर लायक फॉरगेट इट सो आतां आमी पियेता चाव आनी चाये तुमचे कडेन उलयता मागीर चटणीचें उदक वतलें चाये वांगडा चपाती आनी चटणी सो लेट्स हॅव इट चा चल चा पियेता आमी चल बरें मातशें वखदान येता तुमकां मेळों आमी आतां येयल्या हिबय चोरला काटार 400 रुपयाची भाजी घेतली हिबय एका दिसान आतां आमी चोरला काटावलो आमी एक्सपिरियन्स करूंक वयता आतां मातसो रोड पिड्डे 5 जाली